नमस्कार वीक्षकांनो, दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान सादर करच्या संडे स्पेशल विशेष कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार आणि माय मोगाचो स्वागत. आज एक विशेष विषय तुमच्या मुखार सादर करूंक म्हाका वरतो संतोष आणि अभिमान भोगता. वय आज या कार्यक्रमाक तुमचे संगी आम्ही वांटून घेवचो एक म्हत्वाचो विषय जावन आसा आमचे जिवीत. वय आमचे जिवीत सोम्यान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. ह्या संवसारी जर तर एक मनशाक एक जिविताचे देणें जर तर लाभला, देवान दिवचे त्या वर्त्या देण्याक आज आमी खंयच्या रितीन ते स्वीकार करता, खंयच्या विशयाचेर आमी ताका एक महत्व दिता, ह्या विशयाचेर एक भासाभास चलोवचे खातीर आमचे सवे आज हांगासर हाजीर आसात. आमचे आनी तुमच्या सर्वांच्या मोगाचे मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक जेस. वय हे याजक फाटल्या सबार तेंपातावन विविध विशयाचेर दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या संडे स्पेशल कार्यक्रमांत तांणी तांची माहिती तांणी वांटल्या. आनी परत फादर ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो हांव स्वागत मागता. आयच्या ह्या विशेष कार्यक्रमांत जिविताच्या म्हत्वा विशयांत तुमी जायते फावटी आमकां विशय ह्या विशयांत सांगला, पूण ह्या जिविताच्या ह्या म्हत्वा विशयांत आमच्या विक्षका संगी विश्लेशण चलोवच्या संवादाक तुमकां परत स्वागत हांव मागता. देव बरें करूं. फादर, तुमी केदारय अशें उलयतना सांगतात जिवीत एक वर्तें जावन आसा आनी ताका एक विशेष एक वर्ड तुमी यूज करतात, म्हणटात BHMS. ह्या विशयांत आमचे विक्षक आतुरायेन राखून आसात. ह्या विशयांत एक विवर आमच्या विक्षका संगी वांटून घेया. तुम्ही यमा आयकला, यमा कंपनीच्यो गाडयो आसात, मिशिनां आसात. कुकामा आयकूंक ना. फादर. वय BHMS आयकलां. होमिओपॅथी केल्ल्या डाक्टराक BHMS डिग्री मेळटा, बॅचलर ऑफ होमिओपॅथी मेडिसीन अँड सर्जरी म्हूण. ताका आनी हाका कांय संबंद ना. आतां कुकामा मनशाच्या जिविताचे आमी 4 वांटे करूं येतात. हो 4 वांटे आसात. त्या वांट्याचो पयलो भाग कू, और इंग्लिशेंत बी. कू म्हणल्यार कूड आनी बी म्हणल्यार बॉडी. देवान मनशाक एक कूड दिल्ली आसा, तें देवाचें देणें. आनी सांत पावल म्हणटा तुमची कूडच देवाचें मंदीर म्हळ्यार पवित्र. देखून ताचें पवित्रपण सांबाळूंक आसा. हांवें म्हज्या कुडीचें पवित्रपण सांबाळूंक आसा आनी हेरांच्या कुडीक हांवें मान दिवंक आसा, कित्याक तेंय देवाचें मंदीर. तें एक. आतां कूड म्हणटच कुडीक खाणाची गरज आसा. कूड आमी सांबाळूंक आसा. खाण, जेवण, पिवण, व्यायाम, वखदां, पण कुडी खातीर आमी कितल्यो गजाली करता. मेकअप, हें सगळें आमी करता, बऱ्यो गजाली. पूण तातूंत एक मीठ आसूंक जाय, शीम आसूंक जाय. म्हाका आयस्क्रीम बरें लागता म्हणून हांवें दिसाक 3 फावटी आयस्क्रीम घेतल्यार कशें जावचें? खंडीत डॉक्टरा कडेन वचून. चॉकलेटी बऱ्यो लागतात म्हणून हांव सकाळीं थावन सांज वरेक तोंडांत चॉकलेटी घालीत आसा. सांगचें एकच घेतली एक म्हूण कितल्यो जाल्यो. म्हणटना कूड सांबाळची जबाबदारी आसा. म्हणटच खंयचें खाण खावंक जाय आनी तें प्राया प्रमाणे आनी तुजे भलायके प्रमाणे. तुका जर हें खाण जायना तें तुवें खाण घेवंक फावना. तशेंच मजे म्हूण थोडे सिगरेटी ओडूंक सुरू करतात. सिगरेटी ओडल्यान आनी बिडी ओडल्यान एका पयशाचो सयत फायदो ना, लुकसाणच आसा. सिगरेटी ओडटात पूण थोडे ओडूंक सुरू करतात, मागीर संवय जाता, मागीर तूं ताचो गुलाम जाताय. भलायकी पाड तुजी, पयशे बी पाड जालो, भलायकी पाड. आनी घरांत आसल्यांक पळय तूं कितले त्रास करताय, तांकां तो दुवर सोंसना. पूण करचें कितें? तूं घरचो मनीस पूण तांणी तोंड धांपून उबो रावचें पडटा. हें सगळें जाता. देखून कूड आमी सांबाळूंक आसा फावो त्या खाणान पिवणान. आनी तातूंत एक रॅगर आसूंक जाय, शीम आसूंक जाय, मीठ आसूंक जाय. हें चड गरजेचें. आतां एका फेस्ता पारबांक तूं इल्लें चड जेवताय तें समजूं येता. पूण ना जाल्यार तुवें अशें जेवंक जाय
आमी म्हणटा पोट भरून जेव. ना, पोट भरून जेवचें न्ही. तुवें आतां 100 तुज्या पोटाचे जर 100 भाग केले, चडान चड 70 आनी 5 वांटो मात बाराचे उरलो, आनी 20 आनी 5 वांटे रिकामे आसाचे. पोट भरून जेवचें न्ही. कित्याक आनीक कोण तुयस्टागेर वता आनी तो म्हणटा कितें घे, तुवें घेना जाल्यार ताका दुखता. आनी इल्लेशें तुका घेवंक सुवात आसा. पोट भरून जेवलें जाल्यार आनी तुका सुवात खंय आसा. आनी ज्यो गजाली तुज्या भलायकेक मार पडटात त्यो तुवें घेवच्यो न्ही. देखीक चिंत्या तुका थंड पियेल्यार जायना, खंयची वस्तान पियेल्यार तें तुवें तांकां पयलीं सांगूंक जाय. थोडे गेले म्हणटा कोल्ड ड्रिंक दितात आनी तुका कोल्ड ड्रिंक बरें पडना, वा तूं तर पियानाय, पूण तें आमी पयलीं सांगूंक जाय. तांणी दिलें म्हूण आमी घेवचें न्ही. तुजे भलायकेक खंयचें बरें पडटा तें मात तुवें घेवंक जाय. म्हळ्यार कुडी विशीं इतली जागृतकाय आमी सांबाळची पडटा. आमी ती चडशी सांबाळिना. हाका लागून आमकां पळय नव्यो नव्यो पिडा येतात. आतां जागृतकाय सांबाळून पिडा येवची ती गजाल वेगळी, तें हांव सांगना, तें तुजेर हाडूंक जायना. पूण आमचे चुकीक लागून आमची भलायकी पाड करची, कुडीचेर ताचो दुश्परिणाम जाता, तर ताका आमी जबाबदार आसा देवा मुखार. कित्याक बरी भलायकी आसल्यार मात्र आमी हेर गजाली करूं येतात. त्यो खंयच्यो त्यो हांव मागीर सांगता. पूण कुडीची भलायकी चड आनी चड गरजेची. म्हणजे ती खाणा वरवीं, व्यायामा वरवीं आनी आमच्या जिवितार एक ताबो म्हणटा आमी, कंट्रोल आसूंक जाय आमकां. तें चड. तें जालें कू जालें. आतां दुसरें उतर का. आनी इंग्लिशीन एच. का म्हणजे काळीज आनी एच म्हणजे हार्ट. आतां हांव काळीज म्हणटाना हांगा भितर आसा त्या काळजाची खबर हांव उलयना. ही भोगणां वा भावना, त्या भोगणांकय खाण जाय. म्हळ्यार कसलें खाण आमी दिता पळय. आमी आमच्या सैरेदाऱ्यांक वचून मेळटा, वा तांकां फोन करता, उलयता, एक बरें फिल्म पळयता, नाटक पळयता, संगीत आयकता, एक बरें पुस्तक वाचता. हांतल्यान आमच्या काळजाक खाण मेळटा, म्हळ्यार म्हज्या भावनाक खाण मेळटा. आनी तें गरजेचें. कित्याक फकत आमकां कूड मात्र ना, त्या कुडींत आमकां भोगणां आसात, भोगणां आसात. म्हूण त्या भोगणांक आमी फावो तें खाण दिवंक जाय. तूं जर बऱ्या मनशाचो सहवास करिले, वायट मनशाचो सहवास केल्यार तूं तुज्या काळजाक पाड खाण दिताय. बऱ्या मनशाचो सांगात गरजेचो आसता. आमी म्हणटा बरें वाचप वाच म्हणटा न्ही, वय कित्याक बरें वाचपांतल्यान तुज्या काळजाक बरें खाण मेळटा. तूं नाका जाल्लें सकट लैंगीक पोर्नोग्राफी तेंच पळयताय जाल्यार तुजें काळीज विकार जाता, मागीर ताचो प्रभाव पडटा. आतां पळया, मोबायल आयिल्ल्यान आतां जायतो ताचो वापर आसा, बरो वापर, दुबावूच ना. पूण ताका लागून कितलो ताचो वायट प्रभाव पडटा आतां. आनी आतां लागून अत्याचार, बलात्कार हे कित्याक वाडलात? कित्याक म्हणल्यार ते आतां पळयतात. ते पळयले म्हणटच थोड्यांक दिसता आतां हांवें हें करूंक जाय. ते पळयतात, ते कितें नीज म्हणूंक जायना, ते एक्टींग आसूं येता, वा तें कितें एडिटींग करून घाल्लें आसूं येता. म्हूण तुजी ती ताबो चुकता आनी तुजी मागीर उचामाळ्यान तूं येताय आनी पूण तस कुडीक कशें आमी योग्य खाण दिता, तशें आमच्या काळजाक फावो तें बरें खाण आमी दिवंक जाय. ना तर जाल्यार तुजी भोगणां आनी नात. आतां आमी सैरेदाऱ्यांक आमी मेळना जाल्यार, केन्नाच तांकां फोन करिना जाल्यार आमचो संबंद तुटलो. मागीर ती मोडतच तांचे विशीं बरें उलोवन रडोवन कितें फायदो आसा? ती जिवंत आसतना आमी तांकां मेळया, उलोवया, भेट दिवया. हें सगळें आसा मू, हें सगळें आमी करता कित्याक आमच्या काळजाक बरें खाण मेळटा. तिसरें आसा म, आनी थंय आसा एम. म म्हणल्यार मत आनी एम म्हणल्यार मायंड. कूड जालें, भोगणां जालीं, काळीज जालें, आतां मत. मत म्हणल्यार
आमी शिकता. आतां शिकप विविध तराचें आसा. इस्कॉलाक कॉलेजी वचून शिकचें आसा, बरें गजाल. पूण आपल्या अणभवांनी शिकली मनशां आसात न्ही, तांकां इस्कॉलाक वचूंक जालें ना विविध कारणां खातीर. वा थोडे शिकली मागीर इस्कॉल सोडलें. पूण मतीक खाण दिवंक आसा. आनी मतीक कशें आमी खाण दिवेत? एक म्हणजे आमी शिकचें जाता. मतीक आमी खाण आतां आमकां कॉलेजीक वचूंक जायना जाल्यार देवाचें दयेन आज आमकां टी व्ही आसा, मोबायल आसा, तांतल्यान आमी पळोवन कितलें शिकूंक जाता. आतां पळया ही रांदपिणी आसात पळया. आतां आमचेच घरांत रांदूंक एकटे हांगाचे झारखंडचे एकटी चली आसा. ती आपल्या मोबायलाचेर त्या जेवणा विशीं पळयता आनी मागीर एक ट्राय करून दुसरें दुसरें जेवण करता, तयार करता. खूब बरी गजाल न्ही. म्हळ्यार तूं तुजी बत वापरताय म्हूण आतां तुमकां मोबायल टी व्हीक लागून मतीक खाण मेळटा. बरें पुस्तक वाचतना जशें काळजाक खाण जाता, मतीक खाण मेळटा. कित्याक ते एक अशे सेपरेट सेपरेट वांटे न्हय, हे एकामेकाक संबंद आसा ताचेर हांव येता. ओके. कुडीचेर, काळजाचेर, मतीचेर आसा आनी आनीक भाग आसा, तांकां सकट संबंद, इंटरकनेक्टेड ते. म्हणटच आतां शिकप बरें म्हणून तूं दीसभर शिकताय 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 कितें जातलें? तुज्या कुडीचेर प्रभाव पडटा. तूं व्यायाम करिनाय. सगळो वेळ शिकप आनी मागीर तितलें जाता मागीर तुजी मतच पाड जाता. देखून पळय थोड्याची तकली पळया पाड जाता. आमी मागीर तांकां पिशी म्हणटा. कित्याक? चड चिंतात ती, चड सगळ्यो गजाली चड सिरियस घेवच्यो. तांकां आपल्या कुडी खातीरय वेळ ना आनी भोगणां आसात पळया, भावना, काळजाकी वेळ दिवं तांचे कडेन वेळ ना. ते शिकतात. अरे बाबा शिकप गरजेचें. तूं शीक, पूण ताकाय एक मीत आसूंक जाय. दुसऱ्यो गजाली विसरून तुवें फकत शिकपाक मात म्हत्व दिवचें न्ही. शिकप चड गरजेचें दुबावच ना. पूण थोडी आसात एका फाटल्यान डिग्री करीत बसली. म्हणून सांगूं जाता हांवें इतल्यो डिग्री, तुवें डिग्री केल्यो पूण मागीर कितें? मागीर कितें जालें तुज्या जिवितांत? कितें जोडलें तुवें मागीर? वा कितलें वगडायलें? हाचेर एक नियाळ जायचें पडटा. देखून मतीक बरें खाण दिवन मतीची वाडावळ करची चड गरजेची आसता. आनी निमाणें येता आनी थंय येता एस. म्हणल्यार आत्मो आनी एस म्हणल्यार सोल, स्पिरीट. आतां देवान आमकां फकत कूड मात्र दिवना, त्या कुडींत एक जीव आसा आनी ताका आमी आत्मो म्हणटा. एक्चुअली कूड आनी आत्मो अशें कितें अशें कुशीन काडूंक जायना. आतां आत्मो खंय आसा? म्हज्या बोटांत आसा गी, पांयांत आसा गी? ना, तुजी कूड जिवंत आसा, तोच आत्मो. ताकाय तुवें खाण दिवंक आसा. मागणें, रेतीर, मीस, तियेर्स, मागीर तूं कितें तुजें खासगी मागणें करताय, कुटुंबाचें मागणें करताय, नियाळ करताय, भजनां म्हणटाय, गितां गायताय, आयकताय. पण तांतल्यान तुज्या आत्म्याक खाण मेळटा आनी तें तितलेंच गरजेचें. आनी तेंय बरें खाण दिवंक जाय. पितीसपणाचें मागण्यांत तूं पडशी जाल्यार तूं तुज्या आत्म्याक पितीसपणाचें हें दिताय. मागीर तूं गुलाम जाताय. मागीर तुका भिरांत, हांवें मागणें केल्लें तें सारकें जाता, ताका लागून अशें जालें दिसता. अशें ना. पूण बरें खाण, आत्मीक खाण म्हणटा आमी ताका, स्पिरिच्युअल फूड, तें आमी आत्म्याक दिवंक जाय. आतां हे कुकामाचो अर्थ सांगलो, BHMS जालें. हांचो एकामेकाक संबंद कसो आसा तो पळय. हांव म्हणटा आदीं आमकां त्यो तागड्यो आसताल्यो अश्यो, हांगा फातर घाल, हांगा तुका कितें वस्त घालूंक जाय, गोड घे, साकर घे, आनी दोनी लेवल जातच तो अंगडीकार तुका बांदून दिता. तसल्यो तागड्यो आसल्यो. ही तागडी ताका 2 आयदनां न्हय, 4 आयदनां आसात. कूड, काळीज, मत, आत्मो, BHMS. तूं जर कुडीच्या चड मत कुडीक दिताय तेन्ना ती बरी जड जाता, ह्यो वयर वतात. म्हळ्यार
फकत कुडीक महत्व दिताय तूं. तुज्या बोगडाक दिनाय, मतीक दिनाय आनी हाका आत्म्याक दिनाय. उपकारना. मागीर कितें जाता, चड महत्व दितच तुका दुसऱ्यो दुसऱ्यो पिडा येतात. चड खाण केलें मागीर मोटाय आयली, मागीर प्रेशर, डायबिटीस, असल्यो सारक्यो जाली वाडटात. आतां प्रायेक लागून थोड्यो पिडा येतात, ताजे विशीं हांव उलयना. पूण आमी कुडीक फावो ते कितें म्हळ्यार जागृताय दिवना देखून कांय गजाली आमचे थंय येतात, त्यो येवं न्हय म्हूण कुडीकच चड खाण दिवची गरजेची. थोडे अशे आसतात, तुवें जर तुज्या काळजाक चड दिलें. थोडे आसतात तरणाटे सापळ्या भोंवली इश्टागत, थंय घरांत तांकां वेळ ना. आज ना थंय इश्टागेर आपयला, थंय इश्टीन आपयला, थंय ताका वचूंक जाय, हाका वचूंक जाय. तांचो वेळ घरा भायर चड आसता. थंय पिकनिकेक गेली, आज ह्या फिल्माक गेली आनी कित्याक गेली. हातूंच कितें जाता, तें आयदन सकयल वेता, उरलीं आयदनां वयर वेतात. मागीर हाचो वायट परिणाम दुसऱ्या कडेन पडटा. तुज्या कुडीचेर पडटा, तुज्या शिकपाचेर पडटा. मागीर तुका शिकप मतीक वचना, कित्याक तूं इश्टागतीक चड महत्व दिताय. मागणें तरी तुका अर्थच ना आतां. अशें जाता. तिसऱ्या आयदनां सापळ्या मत. तूं शिकपाक इतलें महत्व दिताय, तुका व्यायाम करूंकय वेळ ना, कोणा कडेन उलोवंक, कोण सैरी आयल्यार उलोवंकय वेळ ना. वो आयल्यार तुका तें आडकळ कशी जाता. कित्याक शिकप 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 शिकूंक जाय. मागणें करूंक वेळच ना. फकत शिकपाचेर तूं भर दिताय. हाचो प्रभाव तुज्या कुडीचेर, तुज्या काळजाचेर आनी तुज्या आत्म्याचेर पडटा. तसो जावंक उपकारना. थंय मीत आसूंक जाय. अरे कुडीक दिवच्या खाणाचेर मीत, काळजाक दिवच्या खाणाचेर मीत, आत्म्याक दिवच्या खाणाचेर मीत आनी बरें खाण दिवंक जाय. तेन्ना आतां पळय, निमाणें आयदन आसा तें आत्मो. ताका म्हणल्यार आमी खाण मागणें. वय मागणें बरें, पूण दिसभर मागणें करीत बसशी जाल्यार तूं सगळो वेळ जेजून सांगूं नाय, सायबा सायबा म्हणटले सर्गीच्या राजांत पावचे नात, म्हज्या बापाची खुशी करतात ते सर्ग राजांत वतले. जेजू कितें सांगूं सोदता, सगळो वेळ मागणें करनाका. तुजें कितें काम कितें करूंक आसा तुवें तें तूं कर. आतां खंयचें काम तें तांच्या अभ्यासा प्रमाणे आसा. म्हणटच मागणें बरें, पूण सगळो वेळ तूं मागण्याचेरच पडताय आनी उरलें विसरल्यार कशें जावचें. हे चडशीं पळया ही कॅरिझमॅटिक वचून आयिल्ल्यांचो दुश्परिणाम हांव एक पळयतां. ती मागण्याक इतलें महत्व म्हणजे चड म्हणजे हांव मागणें एक विधीत जाला तांकां. थोड्यांक उठल्या सुटल्यार प्रेज द लॉर्ड. ते प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हणलें, हालेलुया कित्याक म्हणलें खबर ना. बरें, एक ग्रिटींग प्रेज द लॉर्ड बरें आसा, तातूंत म्हाका कांय आडखळ ना. एक फोन येता, प्रेज द लॉर्ड म्हणटा, बरें आसा. पूण तांच्या तूं पळय शिकवणेंत एक वाक्य, 2 वाक्यां जालीं प्रेज द लॉर्ड, 2 वाक्यां जालीं हालेलुया. ताका अर्थ ना. म्हणटच बरें मागणें खूब गरजेचें. आनी कितलो वेळ दिवंक जाय मागण्याक थंय ठरोवंक जाय. तशें कुडीक आमी कितलें खाण दिवंक हांव ठरयतां, आत्म्याकय कितलें खाण दिवंक जाय तें ठरोवंक जाय. बरें, तूं आतां एक वर्साक फावटी रेतीर करूंक वताय, ते एक 5 दीस 6 दीस 8 दीस तूं मागण्यांतच खर्चिताय, तें बरें आसा. येस. हांगाय रेतीर, हांगा जाली थोडे आसात हांव पळयता रेतीर म्हूण तें जाणें, तें फकत मागणें. सोमारा हे करचें, थंय धांवली, मंगळारा थंय धांवली, बुधवारा थंय धांवली, ब्रेस्तारा थंय धांवली. ताचें हांगा घरा कडेन रोमतें पडलां, कितें फायदो तें मागणें करन. देखून हांव म्हणटा काजारी मनशांक, अळेक तुमी काजारी मनशांक पयलो तुजो कायदो येता तुज्या कुटुंबा सावे. तुजें घर पाड घालन तुका थंय वच म्हणून. थोडी आसात, ना फादर आय गॉट ए हिलींग पावर. पळय, आय गॉट ए हिलींग पावर. देव गूण करता म्हणना ती. थंय हांगा धांवली, कोणाच्या माथ्याचेर हात दवरले आनी म्हूण मागणें केलें, आनी कितें केलें आनी कितें. पण हातूंच अशें आपल्या घरांत सगळें रोमतें.
ते उपकार ना. देखून हे 4 भाग आसात पळया, कुकामा, BCMS, ते वेगवेगळे न्ही, एकाचो संबंध अनेकाचेर आसा हाचो. आतां पळया, आमचे भलायकी बरी. आतां म्हाका कठीण ताप आयलो, त्या वेळार म्हाका कोणा कडेन उलोवंक चड मन आसा वय ना, हांव न्हिदून रावतां. वा म्हाका कितें वाचूंक बरोवंक मन जाता, जायना. मागणें करूंक जाता, जायना त्या वेळार. म्हळ्यार कुडीक कितें जाता पळय तें दुसऱ्या कडेन पडटा. तशें पळय आतां कुडी पळय, आतां ह्या बोटाक मार जाल्यार तो मार फकत हांगाच उरना, सगळ्या हाताक येता, कुडीक येता, वय मू येता तो कुडीचेर प्रभाव पडटा. पळय दांत उसळटा, दांत उसळल्यार तो फकत म्हजो दांत उसळटा ना, सगळ्या तोंडार मुतीक संबंदार दांत दुखता. वा दोळ्यान कितें तरी किसर पडला पळय, तें आडकळटा, शे कितें पडलां दोळ्यान, तें काडटा सर, समाधान ना, वय मू. हे आतां कुडी संबंद जालें. पूण कुडीचेर जाल्लो प्रभाव आमच्या काळजाचेर, मतीचेर आनी आत्म्याचेर पडटा. तशेंच हाचेर जाल्लो प्रभाव हाचेर पडटा. भावनात्वेक कितलें म्हत्व दिताय, आनी मागीर तुका दुसऱ्या 3 आमचे भाग आसा पळय ताका म्हत्व दिलें थंय पडटा. शिकप मरे, तूं सगळो शिकपाचें. थोड्यांक न्ही, तुमी पळयलें आसतलें, ती तांकां जेवंक सुद्दां वेळ ना, ती वाचता ते फुडें आनी फुडें तोंड घालतात अशें. अरे बाबा, जेवच्या वेळार बरें बसून जेव, तूं मिशीन न्हय, वय काम आसा वय तुका. कोण म्हणटा तुवें काम करूं नजो? कामाच्या वेळार काम, विशेवाच्या वेळार विशय, न्हिदच्या वेळार न्हिदचें, आनी इल्ली कुशालाय म्हणटा. म्हळ्यार इश्टागत नाजाल्यार फिल्म पळोवंक गेला. आमी कित्याक फिल्माक पळोवंक वयचीं? पयशे पाड करून ना, तांतल्यान आमकां मनोरंजन मेळटा, कितें शिकूंक मेळटा. पूण खंयचीय फिल्मां पळोवची न्ही. बऱ्यांतलें बरें. आतां नाटक, म्हाका मराठी नाटक एकदम बरें आवडटा. बऱ्यांतलें बरें मराठी नाटकां हांवें पळयलें. कितलीं पळयलीं म्हाका थोडा काय 100 चड केन्ना जाल्लीं आसा, पळयता हांव. घाशीराम कोतवाल म्हणलें नाटक हांवें 7 फावटी तरी पळयलां. बरो आसा बाबू, हांवें पळयलां. आतां आनी फावटी म्हणल्यार आनी कोण म्हणटा येवं म्हळ्यार हांव येता. फिडलर ऑन द रूफ फिल्म कितल्या फावटी पळयलां म्हाकाच उडासना. किंग एंड आय, यूल ब्रायनर, तो हातूं देवाचे 10 उपदेशांत फारावराचो पूत म्हूण एक्ट केल्लो, यूल ब्रायनर एक्ट केलो आनी ताका बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मेळ्ळें. किंग एंड आय तें फिल्म तें कितल्या फावटी पळयत. मेरी पॉपिन्स फिल्म आसा. अशी म्हजे कडेन कितलीं फिल्मां आसात बरीं बरीं, हांव ती पळयतां. पूण ताकाय मीठ आसूंक जाय. 10 कमांडमेंट्स आसा, एक पळयलें म्हणटच इस्रायल प्रजा कशी देवान तांकां सोडयली तें एक चित्र दोळ्या मुखार येता. सगळें बरेंच, पूण ह्या 4 मनशाच्या जिविताच्या भागांनी एक समतोल, म्हळ्यार ते घालतच ही 4 आयदनां एक लेवलाचेर रावाची. 2 आमी जाणा, फातर आनी हेर वस्त, ही आतां 4 आसात. 4 एक लेवलाचेर. केन्ना इल्लेशें एक अशें जाता, अशेंच सगळो वेळ रावता म्हणूंक जायना. एक दीस फेस्त परब म्हणून हांव इल्लो जेवलो, तान्ना हें आयदन इल्लेशें सकयल गेलें. एक दीस आतां इश्ट आयलें, बरो ताचे कडेन उलयलो भोंवलो, हें आयदन तिकेशें सकयल गेलें. आनी आतां शिकप आसा, उरलेलें उणें करना, चड वेळ हांवें शिकपा खातीर दिलो, तें समजूं येता आयदन. एक दीस मागण्यांक चड वेळ दिलो, तें समजूं येता. पूण चढावत जावं इन जनरल 4 मदें बॅलन्स सांबाळटना आमचें जिवीत सुखाचें जाता, अर्था बरें जाता, भलायकेन जाता. आनी आमचें जिवीत भलायकेन आसल्यार मात्र आमी हेरांचेर प्रभाव घालूंक शकता. म्हज्या जिवितांत भलायकी बरी ना जाल्यार म्हाका कोणी आयल्यारय उलोवंक नाका, कांय नाका. मागीर घोटसाणच जिवितांत जाता. घोटसाण ना. देखून आमच्या जिवितांत घोटसाण येवंक जाय, आमच्या जिवितांत अर्थ येवंक जाय, संतोश येवंक जाय जाल्यार
हें बॅलन्सींग चड गरजेचें आनी हें आमी लोकांक शिकोवंक आसा. वैफल तुम्ही आता भोव आफुरबायेन कू का म कूड काळीज मत आनी आत्मो हे 4 विशयाचेर इतले एक सोबीत रितीन एक विवरण दिलें आनी हें विवरण आमच्या जिवितांत येदोळ म्हणसर हांवें इतले रितीन हांवें चिंतूंक नासलें. 4 कुशीर तुमी 4 एक ताकड्याची 4 आयदनां तुमी सांगता बॅलन्सार रावा जे म्हूण तुमी सांगले त्या जाणां मात्र एक जिविताक खरो अर्थ म्हणलें. पूण हे कू का म BHMS 4 रितीर एकाच रितीर कंट्रोलाक हाडिचे जाल्यार खंयच्या रितीर ते कंट्रोल हाडूंक साध्य जाता? कंट्रोल हांवेंच हाडूंक जाय, दुसऱ्यांनी सांगून न्ही. हे पळय एक बरें जिवीत जिवंक ल्हान आसतना कोण आमकां सांगतात आतां पळय तूं आतां न्हांवंक वच, आतां तोंड धू, आतां जेव, आतां शीक, आतां मागणें कर, भुरगीं आसता. पूण मागीर हे आमच्या जिविताचो आमचोच एक भाग जावंक जाय. हांवेंच ठरोवंक जाय हांवें कितलो वेळ म्हज्या कुडी खातीर दिवंक जाय, कितलो म्हज्या काळजा खातीर दिवंक जाय आनी कितलो म्हज्या मती खातीर दिवंक जाय आनी कितलो वेळ म्हज्या आत्म्या खातीर दिवंक जाय तें हांवेंच ठरोवंक जाय. कोणाच्यांनी तें ठरोवंक जायना. आनी हांवेंच ठरयल्लें तें पाळची जबाबदारी म्हजेरच आसता. म्हज्यान दुसऱ्यांक दोश दिवंक जायना. तें तुवें सांगलें तशें अशें म्हूण सांगूंक जायना. हांवें ठरयल्लें, हांवें केल्लो निर्धार तो हांवेंच पाळोवंक जाय. पूण आतां हांवें जशें सांगलां सदां एक लेवलाचेर आमी आसचे न्हू. सदां एकच लेवलाचेर आसना, वयर सकयल जाता मनीस म्हूण जाता. पूण सदां एक आयदन सकयल उरल्या आयदनां वयर वा 2 आयदनां सकयल 2 आयदनां वयर तशें जावंक उपकारना. तशें जालें तर जाल्यार आमचें जिवीत चड फुडें वचना, मुखार वचना. आतां पळया हें फास्ट फूड खावं न्हय म्हणून डाक्टर सांगता, सकयल सांगतात भुरग्यांक बरें लागता, तें रुचीक लागता. सदां फास्ट फूड तूं काशी जाल्यार कितें जाता? गरजे भायर मोटाय वाडटा. तुमी पळयलें आसतलें आतां हांवें तरी पळयलां, म्हाका एक चुरचुरे बगतात ल्हान भुरगीं तांचे हात इतले इतले मोटे, म्हज्या हाता परस मोटे, इतले मोटे तांचे हात. हे जशे भुरगीं 7वेक 8वेक क्लासीक शिकतात, इतली व्हडली मोटाय. हें कशें जालें? एकच फास्ट फूड ना जाल्यार घरा कडेन बसून हांव पळय सारकीं आसात हीं भुरगीं अशीं. तें तशें जावंक उपकारना. खंय तरी हे आमी व्हडांनी पयलें पाळूंक जाय आमी. आनी आमच्या आतां खाला कोण आसात तांकां आमी हें शिकोवंक जाय. हें बॅलन्सींग एक्ट दवरूंक आमी शिकोवचें पडटा. तेन्ना मात जाता. हांव पाळिना आनी हांव दुसऱ्यांक सांगल्यार कोण पाळटा? आतांच्या काळार दुसऱ्यांक शर्मा सांगून कांय फायदो ना. आतांचो काळ म्हजे शाळेंत एक सरस्वती विद्यालया प्राथमीक शाळेंत एक थंय अशें सिमेंटीन खांतेलीं उतरां आसलीं, हाचो उल्लेख आदी हांवें केला. नडेदंते नुडी, नुडिदंते नडे. त्या वेळार म्हाका पयलें तें समजूंक ना. दुसऱ्या तिसऱ्या मागीर हायस्कुलांत वेतच ती उतरांचें समजलें. नडेदंते नुडी, जशें तूं जियेताय तशें तूं उलय. नुडिदंते नडे, जशें तूं उलयताय तशें तूं जिये. आतां ही आतां मॉडर्न फ्रेजीस सांगची जाल्यार वॉक द टॉक. येस, म्हळ्यार जें कितें हांव सांगता तें हांव जियेता. तो प्रभाव चड पडटा. कुकामा तेंच. BHMS म्हळ्यार तें एक समतोल म्हज्या जिवितांत आसा. तो हांव जियेतां आनी कितें हांव जियेतां तें हांव दुसऱ्यांक दिता. आतां पळयात, तुमी म्हाका सॉफ्ट ड्रिंक फुंक्याक म्हूण दिल्यार हांव घेवचो ना आनी कोणाक दिवचो ना. कित्याक हांव जाणा त्या सॉफ्ट ड्रिंकांत बरें जावच्या परस वायट चड जाता. आतां एक दीस कोणी भुरगीं बी पियालीं तें बरें आसा. सदां सॉफ्ट ड्रिंक पियाल्यार तातूंत कितें आसा? फकत साखर ती, कॅमिकल तें. पियेतना बरें लागता जायत तुका, पूण तांतल्यान तुजी भलायकी वता. ताचे परस आमचे नॅचरल खत पियेले. आमचे हांगा बोंडे म्हणटात तुमी गोंयांत आमी आडसर म्हणटा तें उदक पिये, नासल्याची आंबील पिये, लावचें कितें गन पिये आनी दुसरें कितें आसा
लिंब्याची शरबत सरबत पिये, हे सगळे बिंडाची शरबत बिंडाचे सरबत हे सगळें नॅचरल न्ही, हे सगळें नॅचरल. देखून हे पयले आमी व्हडांनी आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय आनी मागीर आमी हे भुरग्यांक आनी शिकोवंक जाय. आतां आमच्या इस्कॉलांनी पळया, आमच्या इस्कॉलान जिविताचें शिकप दिना आमी. आतां इल्लेशें हाजे कडेन आयलां, कित्याक पयलीं आसलें पूण आतां इल्लें म्हत्व म्हळ्यार व्यायाम आनी तें सगळें आतां करूंक जाय, योगा बिगा कितें हाडटा आनी आतां इंट्रोड्यूस केलां. पूण तुज्या काळजाची बोगळांची भलायकी कशी सांबाळची कांय ना पळय ताजेर. तुज्या आत्म्याची भलायकी तुवें कशी सांबाळची ताचेरय व्हडलें कांय भर ना. सगळें वेता शिकप, मार्क 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 पास फेल डिस्टिंक्शन मेळ्ळें ताचेर वेता. हाचें कितें जाता पळय भुरग्याचेर परिणाम जाता. भुरग्याक दिसता आपणाक A+ मेळ्ळ्यार हांव बरो. शिकपांत तूं बरो जाशी, शिकपांत भुरगो बरो आसत, गुणांनी बरो वय बॅलन्सिंग ना. शिकपांत बरो म्हणल्यार तो गुणांनी बरो म्हणूंक जायना. म्हणटा आमच्या इस्कॉलांनी एक बॅलन्सिंगच शिकोवंक ना आमी. आनी काळजा विशीं आमी कशें भलायकी सांबाळची कांयच ना. हाका लागून पळया आतां ह्या दिसांनी तुमी पळयशात जाल्यार तरणाट्या मदें मात न्ही, हांव पळयतां गोंयांत व्हडा मदें डिप्रेशन आयलां. कित्याक बॅलन्सिंग खबर ना. कशें बॅलन्स दवरचें. थोड्यांक इतलें जालां तें आतांच्या भुरग्यांक सोंसणीक आयना. इस्कॉलांत आदीं आमकां मार पडटाले, आतां मारूंक ना आनी तें सारकें न्ही. पूण एक तापोवणी दिल्यार भुरगीं वचून जीव दितलीं भुरगीं आसात. असलें जालां आतां. म्हळ्यार तुका थंय इस्कॉलांत कितें तुजी चूक जाली, तुका सांगलें तें तुज्या बऱ्याक, हें चिंतप आतां ना. इतलें आमी त्या भावनेन बुडटा, म्हाका लज केली, म्हाका दुखयलें, म्हाका अशें केलें. म्हळ्यार आमी तें चिंतिना. बाबा कोणें कितें सांगलें तातूंत कितलें सत आसा, तातूंत कितें तरी म्हाका बरेंपण आसा वय तें आमी पळयना. हाका लागून डिप्रेशन आतां वाडलां सगळ्यांत. पूण आमकां फकत आतां कितें जाय, सगळ्यांनी म्हजी स्तुती केल्ली जाय. तुमी ताका वगळीक म्हणटात, एप्रिसिएशन. वय ती जाय, हांव ना म्हणना. पूण कोण आमची टिका करता पळया, ते टिकेंत कितें पण सत आसा वय तें आमी पळयचें. तांतल्यान तर कितें शिकूंक आसा हांवें, बदलूंक आसा, भोव बरी गजाल, भोव बरी गजाल. तांतल्यानच हांव वयर सरता म्हज्या जिवितांत. पूण तसलें आमकां शिकोवंक ना इस्कॉलांनी. आमच्या शिकप म्हणल्यार बेश्टें पुस्तकी गिन्यान, म्हायती म्हणटा हांव. आमकां जाणवाय म्हळ्यार विजडम मेळना आमच्या इस्कॉलांनी, कॉलेजींनी. आमकां मेळटा इन्फॉर्मेशन, म्हायती, इल्लीशें नॉलेज. आनी म्हणजे इन्फॉर्मेशना परस इल्लेशें वयलो पावडो म्हणटा गिन्यान म्हणा, तितलेंच. ज्ञान म्हणटा जाणवाय आमी शिकयलीच ना. कशी जाणवाय जोडची. जाणवाय 2 तरांची आसा, एक संवसारी जाणवाय आनी एक दैवीक जाणवाय. हें सगळें आमच्या शिकपाच्या हातूंत तें ना, आमच्या आतां ना. बरें, आतां सगळें आमच्या इस्कॉलांतच करूंक जाय अशें जायना. आमच्या धार्मीक जाग्यार तरी आमी हें करूंक जाय. हें करूंक जाय आमी आमच्या भुरग्यांक अशें एक बॅलन्सींग. आतां बाबा तुका आतां घरा आवयन इल्ली तापोवणी दिली, म्हूण कितें करता, घर सोडून भुरगीं आसात. तें आमी भुरग्यांक समजावन सांगूंक ना. बाबा ना, त्या आवयन तुका थापयलां जाल्यार तुज्या बऱ्याक. आतां आमी भुरग्यांक डाक्टरा कडेन व्हरता, भुरगीं भियेतात न्ही इंजेक्शन. तेन्ना पयलीं भुरगीं भियेतात, पूण मागीर तांकां दिवंक जाय. मागीर कितें तें करून डाक्टर एक विद्या करता आनी मागीर तें तपता न्ही, दिवंक जाय न्ही. ताच्या बऱ्याकूच. वय भुरग्याक नाका म्हणून डाक्टर करचें करीत रावता ना. तशें हें आमी भुरग्यांक बरे भशेन समजोवन आमच्या एकच आमच्या इस्कॉलांनी नाजाल्यार आमच्या धार्मीक जाग्यांनी हें आमी दिवंक जाय.
हे आमी दिना देखून आमच्या लोकांक आनी चड करून आतांचो काळ आनी आमच्या भुरगेपणाचो काळ एक ना. आतां लोकांचेर कितले हे हांव म्हणटा प्रेशर दबाव आसा, आर्थीक दबाव, आमचे आतां जिवीत खाणच वेगळें, आमी रावचो वाठार वेगळो, शेजाऱ्यांची थोड्यांचे आमकां त्रास आसतात, वा सारकें काम मेळूंक ना, वा सारकें जाय जाल्यार जेवणा खाणाच्यो वस्तू मेळनात, मोलां वाडलीं. आतां हांगा सावन खंय वचूंक जाय, ट्रॅफीक इतलें जॅम आनी कितें, हाका लागून मनशाची सोंसणीकाय आसा पळया, ती देंवता. म्हाका कांय ना, सच सांगता, ट्रॅफिकांत म्हाका जर रावंक जाल्यार रावता. कित्याक मत तशी ट्रेन केला हांवें. बरें, कितें करचें आतां? ट्रॅफीक म्हाकाच न्ही, सगळ्यांक लागता न्ही, जाम जाल्लें आसा, कितें करचें? व्हडले गाडी सांगून आनी तें करून जाता जायना. ना. बरें, बस. सो तशें भोव अपुर्बायेन तुमी कूड, काळीज, आत्मो आनी मत ह्या विशयांत कशें समतोलन आमीच ते करीचे भोव अपुर्बायेन तुमी एक विवर दिलो पावलो. पूण आतां आनी इल्लेशें मुंदरोवन वेताना आमच्या क्रिस्ती समाजा विशयांत आनी आमच्या क्रिस्ती जिविता विशयांत आमी सांगतना चडावत आमी उल्लेख करचे 2 विभाग, एक संवसारी विभाग आनी एक आमचो आत्मीक विभाग म्हूण. ह्या आमच्या संवसारी विभागाक आनी आत्मीक विभागाक आनी तुमी सांगल्या ह्या 4 वस्तूंक खंयच्या रितीर तुमी कंपॅरिजन या कनेक्शन दिवंक शकता? पळया, आमी आमच्या धार्मीक चड आमी क्रिस्तांव लोक उलयतना कूड आनी आत्मो म्हणचे. तशी कूड आनी आत्मो वेगळे कशें ना. कुडीचो प्रभाव आत्म्याचेर पडटा, आत्म्याचो प्रभाव कुडीचेर आसा. पूण आनी 2 विभाग आसात पळया, ताचेर आमचें लक्ष वचूं ना. व ते गेल्यार आमी ते संवसारी म्हूण घेतले. आमी संवसारांत जियेता, पूण आमी संवसारी मनशां कशीं जिवचें न्ही. संवसारांत आमी जियेता. संवसारांत जियेतना आमकां कुडीच्यो गजाली लागतात, आमकां काळजाच्यो गजाली लागतात, आनी आमकां मतीच्यो गजाली लागतात, आनी आत्मीक गजाली जाय. आत्मीक खंयच्याय एका हाका चड म्हत्व दिवचें न्ही. आमी 4ांकूय आमी एक सारकें म्हत्व दिवंक जाय. एकाक चड म्हत्व दिलें जाल्यार ताजो बरो परिणाम म्हण हांव वायट परिणाम वा दुश्परिणाम हेरांचेर जाता. देखून हे अशें वेगळें न्ही. हे हांवें एक्सप्लेन केल्लें आनी आमकां ही गरज शिकोवची आसा पळया, तें सारकें वेगळें म्हणूंक जायना. पूण थंय फकत 2 वांटे केले. हांगा हांवें ते 4 वांट्यांनी सांगलें आनी कित्याक तें ताची कारणां दिलीं. हें आमी पयलीं आमच्या घरांतूच सुरू जावंक जाय. घरांतल्यान सुरू जावंक जाय जाल्यार आमच्या आवय बापायक ताचे विशीं खबर आसूंक जाय. जायते फावटी आवय बापायक खबर आसना, तांकां कळीतच ना त्यो गजाली. देखून ती तांचे पद्दतीन करतात. मागीर भुरग्यांचें आनी आवय बापायचें हें पडना. भुरग्यांक दिसता आवय बापाय आउटडेटेड अशें भुरग्यांक दिसता, आनी आवय बापायक दिसता भुरगीं आमचें आयकच नात. अदर कितलें सांगलें आयकच नात. म्हळ्यार एक संवाद जावंक ना. आवय बापाय मदें आनी भुरग्यां मदें एक संवाद आसूंक जाय. ल्हानपणा पासूनच आवय बापायनी भुरग्यांक वेळ दिवंक जाय. काम 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 म्हणून तूं दिनाय जाल्यार कितें जाता, मागीर भुरग्यांक आवय बापाय कडेन संबंद ना. गोंयांत आमच्या वळखीचो मिस्टर नारायण अय्यर म्हणून पयलीं आमच्या केंद्रांत ताणें कितलें फर्निचर, बरें क्वॉलिटी फर्निचर टीकूड सप्लाय केलें. एक दीस ताका हांवें आयतारा फोन केलो, कितें सांगूं फोनच घेना. तेन्ना लँडलायन मोबायल. थोड्या वेळान ताणें फोन घेतलो आनी मागीर म्हणलें फादर कितें. ताणें म्हणलें फादर हांव अशें फोन घेना आतां आनी चुकून हांवें सायलेंट तो काडूनच दवर डिस्कनेक्ट करता हांवें म्हणलें सॉरी म्हाका कळ्ळें. पण ताणें सांगलें कित्याक म्हणून.
तो त्या एंटरटेनच करिना कोणाचे फोन. तो आनी ताचे घरकान्न दोगी जाणां ते दुसऱ्या रेस्टॉरंटार वचून कामाचे ते पळयतात, ऑर्डर हाडचे आनी कितें करचें. ताचें एक वर्कशॉप आसलें, थंय ते सगळें फर्निचर तयार जाता. स्टार हॉटेलांत ताचें फर्निचर इंटिरियर डेकोरेशन करचो मनीस, तो शिकलो मनीस बरो. तो म्हणटा सोमार ते शेनवार आपूण एक फावटी घरांतल्यान भायर पडलो जाल्यार हांवें पाटी येवचें रातीक 10-11 जातात. आयतार एक दीस पळया ह्या मनशान आयतार एक दीस कांय बिजनस ना, कोणाक एंटरटेन करप ना, कांय ना आपल्या कुटुंबा खातीर. तांचे सांगात ताका दोग जाण पूत, आतां ते अमेरिकेक आसात, आतां कांय आसना अमेरिका आसले. भुरग्यां खातीर ताणें वेळ दिवचो आपल्या कुटुंबा खातीर, वा तांकां घेवन खंय तरी वयचें. कितली बरी गजाल पळया. कुटुंबा खातीर तो वेळ दिता. सदांच ताका दिवंक जायना, पूण एक दीस तो वेळ दिता. आतां आमकां सदां पळया हें आतां हें हातूंतल्यान कितें मादून येता पळय, कसो प्रभाव पडटा पळय हातूंतल्यान. सांगाता तीं वेतात, सांगाता जेवतात इल्लें वेगळें, खंय तरी भायर जेवलीं आसतलीं, कितें तरी स्पेशल रांदलां आसतलें घरांत. तेन्ना कुडीकी खाण मेळ्ळें, काळजाकी मेळ्ळें, आनी एकामेकाचें आयकतच आमच्या मतीक इल्लें मेळटा, आनी आत्मीक जालें तें जालें. हेंच आत्मीक न्ही. तें अशें केल्ल्यान पळया तें कितलें बॅलन्सींग उरता पळया. आतां चिंतया आमकां सदां मागणें करूंक वेळ ना, वा चिंतया आमकां कुटुंबाचे सांदे मेळच ना. एकलो सकाळीं कामाक वता, एकटो राती कामाक वता, कितें करचें. खंयचो तरी एक दीस आमी ठरोवया न्ही, त्या दिसा आमी तरी सांगाता सगळें कुटुंब सांगाता आसा, सांगाता कुटुंब त्या दिसा जेवता, घरांतच आसात. हांव तुमचो पूत दुसऱ्या कडेन आसा ताजे विशीं उलयना, हांगाच आसा, ह्याच तुमच्या सांगाता आसा. खंयच्या दिसा आमी एक जेवण सांगाता जेवया. आमच्या जेजुताच्या घरांत जाल्यार नाश्त्याक सकड नात, कोण मिसाक गेले थंय जेवन नाश्तो करून आयले. दनपारां जेवणाक सकड रातच्या जेवणाक चडशे आसतात. आनी आमकां एक आसा हप्त्यांत एक दीस चड करून ब्रेस्तार कम्युनिटी डे म्हूण आसता. ओके. आसता त्या दिसा सक्टांनी मागण्याक हरशीं मागणें आसता, तुवें येवंक जाय, पूण जायना. पूण त्या दिसा तुवें मागण्याक एक्सपेक्टेड मागणें वा मीस आसता, आमचें कम्युनिटी मीस हप्त्याक एक फावटी. आनी रातचें जेवण जाता तें कितें वेगळें जेवण आसता, इल्लेशें स्पेशल. हय इल्लें स्पेशल. आनी मागीर इल्लें रिक्रिएशन आनी कितें इल्लें खंयच्यो वस्तू अशें विलर डे म्हणटा आमी ताका. ओके. म्हळ्यार एक बॅलन्सींग जाता पळय हातूंतल्यान. सांत इनास ताची जायतीं तत्वां आसा, तांतलें एक म्हळ्यार तांतूम क्वांतूम, म्हळ्यार कितलें जाय तितलेंच वापर, कितलें जाय तितलेंच खा. हे कुकमांत कशें बसता पळया. कुडी कितलें जाय तितलें कुडी ती, काळजा कितलें जाय तितलें काळजाची भलायकी सांबाळ, मती कितली कितें जाय मतीची भलायकी सांबाळ, आत्म्याक कितलें जाय तितलें दी आनी आत्म्याची भलायकी सांबाळ. तांतूं क्वांतूं. म्हळ्यार अशें एक समतोलाचें जिवीत आमी जिवंक आसा ह्या संवसारांत, तें आमचें मिसांव. तेन्ना आमचें जिवीत मात्र अर्थाभरीत आनी खुशाल बरें जाता इतलेंच न्ही, दुसऱ्याचें जिवीत पळय. जितलें आमी खुशाल आसा जाल्यार तुमचो शेजारी तुमकां पळोवन म्हणटा, अरे मनीस केन्ना पळय रे खुशालूच आसा, हाका कांय प्रॉब्लेम्स नात गाय. मागीर तूं विचारता प्रॉब्लेम सट्टाक आसात, कुडीचे प्रॉब्लेम आसतात, भलायकीचे आसतात, आर्थीक आसता, पूण आमी ताच्या वयर येवंक जाय. हें सांगलां दिसता. साळक ताका कमल म्हणटात, तें जल्मता खंय मुळांत चिखलांत, फुलता खंय उदका वयर, उदका भितर तें फुलाना. तशें आमचें जिवीत तशें आसाचें, वयर आसाचें. कितलेय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार वयर, तें वयर रावचें जाल्यार समतोल जाय, नाल्यार आमी बुडटा, बुडोवंक फावना. खंयच्याय ह्या 4
जिविताच्या भागांनी खंयच्या एका भागात आमी बुडोवप उपकारना, वयर रावायचे. हे समजल्यार मागीर पळया जिवीत कितलें अर्था बरें पळया. थँक्यू फादर, देव बरें करूं. वंडरफूल. कित्याक म्हळ्यार 4 विशय कोणी येदोळ म्हणसर सिरियसली चिंतिनातले विशय, आमच्या जिविताक संबंध जाल्ले, आमच्या जिविताच्या भितर रोमून गेल्ले विशय, पण आमकां गमन नातले तले विशय थोडे मात्र आमी पळयता. सो ते जावन आसात कूड, काळीज, मत आनी आत्म ह्या 4 विशयाच्या म्हत्वान, आनी तशेंच हे कशें आमी खंयच्या रितीर ते कंट्रोल करीचे, आनी तशें कंट्रोल करून एकाच लेवलाचेर आमच्या जिविताक एक खरो अर्थ दिवचे म्हणल्यार एका विशेष रितीच्या ह्या संवादा वरवीं आमच्या विक्षकांक तुमी एक वर्ती माहेत दिल्ल्या खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर, देव बरें करूं. तुमकांय. मोगाच्या विक्षकांनो, कूड, काळीज, मत, आत्म, BHMS. कोड वर्ड खंयचेय न्हय, ते आमच्या जिविताचे वर्ड. भोव अपुर्बायेन ह्या 4 विशयाचेर येदोळ पर्यंत सुदीर्घ रितीर अर्थाभरीत मौल्याधारीत रितीचे एक माहेत आमच्या संगी वांटून घेतल्या. आमच्या सर्वांचे मोगाचे मनादीक दोतो प्रताप नायक हांकां आमी काळजा गुडायेतावन देव बरें करूं म्हणया. आनी हे जिविताची सता ताणी जी आज आमच्या संगी वांटून घेतल्यात, खंडीत सावन आमी आमच्या जिवितांत रुतां करचें मात्र न्हय, हे हेरां संगी आमी वांटून घेवया, हेरांकी आमी एक आदार सादया. येदोळ पर्यंत भोव अपुर्बायेचे कार्यक्रम तुमी पळयले, तुमी तें साकलें, तुमी आस्वाद केलो, तुमकां तें बरें लागलें तर खंडीत हेरां संगी तुमी तें वांटून घेया. आनी तशेंच ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया, कार्यक्रमा विशीं एक कमेंट बरया, आनी तशें आमचो आनी तुमचो मोगाचो बाद निरंतर आसूं दी. मुखलो आंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमी सांगात रावया. थँक्यू. देव बरें करूं.